प्रितीच्या बाबा भयणांदो टॅरॉन ड्रेक म्हटलेलो एक अमेरिकन स्विमर जो ल्हानूच आसतना 9 वर्सांचो आसतना ताची यादगार ओ मेमरी सांडूंक लागली आनी हो ट्रिटमेंटाचो चलतना इंजेक्शनां ताका मारतना ताका 14 वर्सां जातात म्हणसर तो कुड्डो जालो. तो बास्केटबॉल खेळटालो आनी ताणें सगळें सोडलें आनी ताच्या बापायन शॉनान ताका म्हटलें, हें तुका जालां तें तुजें कुड्डेपण एक सोयेक दिनाका तुजें जिवीत सांडूंक, पूण तो एक उपयोग कसो कर तुजें जिवीत मुखार व्हरप. आनी ताच्या बापायन ताका कोच करून एक स्विमर केलो आनी व्हडल्यांतलो व्हडलो स्विमर कसो तो जालो. पॅरालिंपीक हातूंत गेम्सान खेळटाना तो गोल्ड आनी सिल्वर जायतीं मॅडलां जिखूंक पावलो. ताणें आपलेच ओस्तोंगे दुसऱ्यांक आदार केलो, कोचिंग करूंक लागलो आनी आपले इगोर्जेन दुसऱ्याक कदी करूंक तरणाट्यांक एके भाशेन देवाशी हाडूंक लागलो. ताचें दिव्यांग हें जिवीत ताणें उपयोगी केलें. जॉनी एरक्सन टाडा म्हटलेली एक स्टोरी धाकटीच तरणाटीच आसतना एक्सिडेंट जावन जखमी जाली आनी कोदेलीर पडली, व्हीलचॅराचेर पडली आनी ती अशें म्हणटाली, जेजू लागीं उलयतना हो बोरवांचो म्हूण तिणें बूक बरयलो आनी अशी ती म्हणटाली, ह्या कोदिलीर हांव वचकोच जाता तेन्ना हांव उदीक नेट कोत्तां, उदीक नेटान मुखार वेता आनीक म्हाका सोक्ती मेळटा जेजू तुजी आनी तुका हांव ओळखूंक पावता. आय कम टू रियलायज स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर हू यू आर इन माय लायफ. म्हजी अस्कोतायां वरवीं हें म्हाका गमून येता. आनी देखून बोगाच्या भाव भयणींनो, आयज शू वर्तमानान जेजू अशें म्हणटा, बापा हांव तुका आर्गां दितां. शाण्यांक आनी जाणारांक तुवें हें कोडीत करूंक नाय, पूण साद्यांक ल्हानांक तुवें तें कोडीत केलां. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, असलीं दी यंग आमी डिजेबल्ड म्हणटा, जायते भासांचे तरेचे तांकां उणेपण आसता, देव एके भाशेन तांकां लागीं कसो आसता. आनी देखून इसायस ह्या पयल्या वाचपान आमकां सांगून दिता कशी भाशेन देव तांकां पावतलो, तांकां राखतलो आनी सांबाळटलो. मेलेल्या एका झाडाचे पासून एक कोंबरी कशी सुट्टेली. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी आयज दी यंग ह्या आमच्या भावा भयणांचो उगडास कोत्ता आनी कशी भाशेन तुवें आनी हांवें तांकां बरोवांचो जावचो, तांकां बागाक घेवची. आमच्या समाजान आमी जाणाव कशे भाशेन उणेपण ती भोगीत आसात. जेजूच्या जिवितान आमी नदर मारीत जाल्यार तसल्यांक ल्हानांक तो सदांच आपले नदरेन पळयतालो. जेन्ना ताणें त्या ह्या बार्तोमेउस म्हटलेलो एका भिकाऱ्याक पळयलो, ताणें ताका आपयलो आनीक एके भाशेन तुका कितें जाय काय म्हूण ताचे लागीं विचारलें आनी ताका बरो केलो. जो कुड्डो आसलेलो, बेरो आसलेलो, ताच्यान उलोवंक जायनासलें, ताणें बी ओपन एप्राता म्हणून ताचें तोंड आनी कान उगडले. असली जावन आसली जेजूची दया. आयज जेजू तुका आनी म्हाका आपयता ताच्या काळजा भाशेन आमी जावं. आमच्या भावा भयणाचे चुरचुरे करून न्हय, पूण तांकां आमचो मोग दिवन, तांकां नीत दिवन आमी तांकां आमच्या बागाक, दॅट वी आर पिलग्रिम्स ऑफ फेथ, एकामेकाच्या सांगाताक आमी चलूंक. दी यंग म्हटलेली कोण, वी कॉल देम डिसेबल्ड. हू आर दे इन आवर लायफ्स? जें जावं येता कुडीची असोत्ताय, जावं येता तकलीची असोत्ताय, तांकां सादें जिवीत चलोवंक जायना तसलीं तीं. तांच्यान आपलें जिवीत आपणाच्यानूच जायना. आमी तांकां जायते फावटी अशीं म्हणटा, अनफीट, शिरी पडोन आसलीं, अस्कोत जायना तसलीं. अशें जायत्या उतरांनी तांच्यानूच मॅनेज तांकां करूंक जायना अशा उतरांनी आमी तांकां म्हणटा. आनी देखून तांकां फावो तो मान मेळना.
जशे परी आमी इंट्रोडक्शनान पळयलां एक सोंपोन कशें जाल्लें आसा. ह्या आमच्या भावा भयणांक आमी ओडकोनाव, आमची मून घेनाव, तांकां सुविधायो दिनाव, तांकां एके भाशेन कुणशाक उडयल्ले भाशेन तांकां आमची दोया ना, आमी तांकां एके भाशेन मोगान लेखिनाव, भायर आयलोली कशी. वी कीप देम असायड, तांकां मान आनी रेस्पेद फावो तो मेळना. जायते पावटी आमच्या मनान येता हें तांकां कित्याक जालें काय. जेजूच्या तेंपारूय जायते जाण विचारताले ओ कित्याक काय असो कुड्डो, कित्याक काय. आनी जेजू म्हणटालो आदले तेंपार आदल्या कोरानान अशें बरयलेलें आसलें गुडये तांच्या पातकाक लागून ओ माय पायच्या पातकाक लागून. ओ जेजू म्हणटा देवाचे मोहिमेक गुडये हें जावं येता. मोगाच्या भाव भयणींनो, आमकां कित्याक ती अशी म्हूण कारण करूंक गरज ना. वी डोंट नीड टू नो द रिजन वाय दीस इज हॅपन टू देम. वी आर ओन्ली कॉल्ड टू बी मर्सिफूल अँड कायंड टुवर्ड्स देम. तांकां आमच्या जिवितान एक स्पेस कशी करूंक, एक जागो कसो करूंक आनी तांकां आपणावंक आनी आमच्या सांगाताक घेवंक, देवाची मोहिमा एके भाशेन वयर काडूंक आमी वावरूंक. आनी देखून दर एका आमच्या दिवांक भावा भयणांक आमी देखताना, तांच्या सांगाताक आसतना आमी बोरवाशाची जावया. जेजू एके कडेन अशें म्हणटालो, जेन्ना तुमी जेवण कोत्ता तेन्ना तुमच्यांकूच तुमी आपय नाकात, सोयऱ्यां दायऱ्यांक आपय नाकात, बऱ्यांकूच तुमी आपय नाकात, जांकां आपयात, जे पांगडी आसात, तोटी आसात, कुड्डी आसात, तांकां येवकार दियात, तांकां मानाचो जागो दियात. गुडये हेंच जेजू आयज आमकां म्हणटा. आमी आमचेच भाशेन आसलेल्यांक बरें केलें जाल्यार कसलो आदाव. आमच्याच लोकांक आमी आपयलो जाल्यार, आमच्या सांगाताक भोंवतेल्याक आमी मान दिलो जाल्यार कसलो आमचो आदाव. क्रिस्तांवपण आनी जेजूचो खरो पाटलाव म्हणगे असल्यांक ल्हानांक येवकार दिवचो. आनी जो कोण ल्हानांक येवकार दिता, जी कोण ओस्कोत आसात तांकां हात दिवन वयर काडटा, उखलता, ताका देव मनान घेता. आनी देखून आयज आमी कितें भाशेन हो जाबाब कसो दितलो. पयले सुवातेर उगडास करुया. देवान जायते जाणांक जे ओस्कोत आसलेले तांकां उपयोग केलो. फॉर एग्जाम्पल मोझस वॉज नॉट अ एलोक्वंट स्पीकर. तो भियेतालो, ताचें जिवीत पासून सारकें आसूंक ना, पूण देवान ताका उखल्लो आनी आपली व्हडली जबाबदारी दिली. असले जायते प्रवादी जेजून आपले शीस व्हडले मनीस न्हय ते, पूण जायते ओस्कोत आसलेल्यांक पासून एके भाशेन बोर दिवन वयर काडले. जेजून जायते जाणांक जांचे लागीं जायनासलें तांकां ताणें वयर काडलें. तर आयज आमकां हें आमंत्रण आमी असल्यांक धीर दिवंक, बोरवासो दिवंक. आनी जितली आमी अशें कोत्तेल्या आमी मनशेपण सांबाळटल्या आनी क्रिस्तांवपण सांबाळटल्या. आमी ओदीक जेजूचो पाटलाव करूंक पावतल्या. आनी देखून आमचे मोदेकात सोदुया कोणाक हांवें आदार जावं येता, कोणाक हांवें धीर दिवं येता, कोणाक हांवें बोरवासो दिवं येता, कशी हांवें तांकां वयर काडूंक येतात. उगडास धरुया मोगाच्या भाव भयणां, ही आमची भाव भयणां दिव्यांग or disabled, handicapped, challenged physically or mentally are those people who are very, very much suffering with the Lord. जेजूच्या कोस्तांनी ती जायतो भाग घेता आनी कोस्टवतना ती देवाक लागीं आसतात. देखून जेजू म्हणटालो असल्यांक देव उलयता. आमकां कोणी इतली जाणवाय आसना, पूण देवाची जाणवाय हांकां चड येता आनी देवाक ती लागीं आसतात आनी देव तांकां लागीं आसता. कित्याक देव तांचो चड आनी चड मोग कोत्ता. आनी देखून आमी तांचो मोग करीत जाल्यार एके भाशेन आमी देवाचो मोग कोत्ता, आमी तांकां उखलीत जाल्यार एके भाशेन देव आमचो मोग कोत्ता. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, जेन्ना आमी असल्यांक आदार दिता, धीर दिता, बोरवासो दिता, तेन्ना आमी देवाची मोहिमा गायता आनी आमी आमचें कार्य मनशेपण आनी क्रिस्तांवपण सांबाळटात.
I become true Christian and a true human being when I show my love towards them, concern and respect, that I recognize them. म्हजीच बागेली ती आनी बोरवाशान चोलतेली ती आमकां बोरवाशाची आनी खेरीत भाशेन विस्वासाची खुणां जातात. तिसरे सुवातेर मोगाच्या बाबड्यांदो आमी असल्याचें पयलें चिंतूंक जाय जेजू भाशेन. जेन्ना ताचो एकलोच मेंढरो सांडलोलो तकल्या घोवड्याची खबर सांगतालो, तो सांडलोलो ओस्कोत जाल्लो आनी कांयच ताका वाट कळनासली. बरी आसलेली 99 तांकां सोडून तो एकट्याच्या फाटल्यान वेता. आमच्या मोदेकांत घोडये जायती जाणनात, पूण एकलो कोण आसा ताका आमी मोन दिता जाल्यार आनी आमचें काळीज ताचे सोबेन दाखयता जाल्यार आमी त्या गवळ्या भाशेन, जेजू भाशेन आनी देवा भाशेन जाता. वी बिकम इन अ वे डिवायन. आनी देवाचें रूप कशें आमी घेता. आनी देखून हो सोयीक आमी पोत्तून पोत्तून उजार करूंक जाय. वॉट इज द नीड ऑफ माय ब्रदर? वॉट इज द नीड ऑफ माय सिस्टर हू इज स्ट्रगलिंग इन हर लायफ? चवथे सुवातेर मोगाच्या बाबड्यांदो आमी बरेपण तांकां पडूंक जाय. थॉमस एडिसन ताची स्टोरी सांगलेली आसा. ताचे टिचरीन ताका भायर धाडलेलो ताच्यान शिकूंक जायना म्हणून मायन तिचे एके भाशेन ताचे सोबें बरेपण पडयलें. आमच्या वस्कोत आसलेल्या भावा भयणांक अदीक करून दोज हू आर डिसेबल्ड, दे आर डिफरंटली एबल्ड. तांच्यान जाय तें करूं येता तें तुज्यान आनी म्हज्यान करूंक जायना. आनी देखून आमी तांचे गूण, बरेपण, टॅलंट्स सोदूंक वावरूंक जाय. आनी तो बरेपण दिता तेन्ना बरेपण आसा तें फुलावंक, तें प्रोमोट करूंक आमी वावरूंक जाय. असल्यो संद्यो आमी तांचे पासत करूंक जाय. जेन्ना हांव एका बिल्डिंगान वेता, हांव चलता थंय म्हाका वाट आनी स्टॅकेज जाय पडटा. पूण म्हज्या असल्या बाबा भयणांक जाच्यान चलूंक जायना, व्हिलचेरार आसा, हांव ताचे पासत चिंता काय? अशें हांव उलयतना तांकां आयकूंक जशें हांव आयकता तांकांय आयकूंक गरज आसा. that they also need to participate. We may have to do certain facilities for them so that they can also be participant, be pilgrims together. आनीक निमाणे सुवातेर मोगाच्या बाबड्यांदो आमी हे भाशेन दिवांग आमकांय कसल्यो ना कसल्यो अस्कोतायो आसात. पूण जसो थारोन ड्रेक तो आपले अस्कोतायांनी ताणें जिवीत निराशीपण दवरलें ना, ते भाशेन आमी सदांच निराशीपण दवरिनासतना सगळे नेटान मुखार वचोंक आनी देवाचेर बावार्थ आनी बोरवंसो दवरून आमी मुखार वचोंक जाय. जशें परी आमचें उणेपण आमकां खालती करूंक जाय, जशें आमचे भाव भयण कितले खालतेपणान जियेता ते भाशेन आमी खालती जावंक जाय. आनीक असले आमचे अस्कोताया मदें आमी देवाक चिडकून रावंक जाय, मागणें करीत रावंक जाय. आनी देखून मोगाच्या बाबड्यांदो आयज खेरीत भाशेन आपोवणें आमकां आमच्या भावा भयणांक ज्यो गरजो ओळखून घेवंक, त्यो सोजमून घेवन आनी तांकां मानान लेखूंक, टू ऑनर देम, respect them, recognize them, and provide as much as we can facilities for them so that they may grow. ती आपले बरेपण देवाक मोहिमा दिवंक पावूं. अदीक करून जांच्या घरांनी भुरगीं आसात, एक आवय आपल्या असल्या भुरग्याक सांबाळटा, राखता आनी कोणाचोच आदार तिका आसना. आवय बापूय एका भुरग्याक सांबाळूंक पडटा. आमी आमचेंच करीत आसता. हो भुरगो न्हय फकत तांचो, हो भुरगो सगल्यांचो. आनी देखून असल्यांक मोगाच्या बाबड्यांदो फामिलीन आसलेल्या पासून आमची ती देवान आमकां दिल्यांत ती एके भाशेन ताका मोहिमा दिवंक, आमचें काळीज मोवाड करूंक मोगाड जावंक. आनी देखून आमी सगल्यांक दिवांक आसलेल्या बाबा भयणांक आमचें काळीज दिवया, आमचें मोन दिवया. म्हजे फामिलीचो न्हय जायत तो. How can I be a person who gives hope to that person, who makes his life more meaningful and encouraging him or her to become differently abled,
to face his challenges or her challenges. Let us ask God's blessing for each one of us that we may grow in this pilgrimage of hope. की आमी सांगाताक आमच्या भावांक फाटी मुखार आसलेली तांच्या सांगाताक घेवंक आताक आत धरून आमी सांगाताक चलूंक आनी देवाची मोहीम गावंक आमकां फावूंक कोर म्हूण देवा लागीं मागुया.